Because of the jetty repair, no, the damages for the water damages there. We have to take up for the repairs. So today is the survey. Yeah, survey. So what is the plan now? So once again we'll come when all the problems are taken out. Now one thing I will do a thorough inspection. Then we'll make estimates. Then we'll be award. So it will call from by June 20th probably we are going to start over. या आमकां वास्कोकारांक हो फिशींग हार्बर हो फिशींग जेटी एक मॉडर्न फिशींग जेटी जी आयज MPT हो गव्हर्मेंट सेंट्रल गव्हर्मेंट बांदपाक वता ही आमकां फिशींग जेटीची सारकी गरज आयज बसून बेतरान वचून पळया करोडांचें काम थिंगा चलता आनी व्हडली फिशींग जेटी वचून पेंजीम माली जेटी पळया व्हडली फिशींग जेटी आयज एक सांग म्हाका आमकांच वास्कोकारां आमी डिप्रायव कित्याक आमकां वास्कोकारां फिशींग जेटी कित्याक ना ही फिशींग जेटी म्हणटा ती सारकी गरज आहे बोटकारांक फिशींग जेटी गरज कित्याक नुस्त्याक देंवपाक आयस भरपाक वो जे मानाय रोखडे भितर वचपाक ही सारकी गरज ही आयज परिस्थिती वास्कोकारांची अशी जाल्या आमी आयज 40 वर्सां आहाले तेन्नाची परिस्थिती आयज आमी तशीच आहा सो फिशींग जेटी म्हणटा ती सारकी गरज आमी गेले ते फावटी एक वीक जालो आमी चेअरमॅनाक मिटींग घेयली MPT चेअरमॅना कडेन तेका आमी सांगलें फिशींग जेटीचो आमचो हो प्लॅन जो गव्हर्मेंट हो बांदपाचो आसलो MPTचो जो जालें कितें तेन्ना आमकां तेणें सांगलें विदीन अ 1 मंथ आपूण फिशींग जेटी बांदता की जे रस्त्याक जे आमचे तेका फिशींग जेटीचो एक रस्तो येता तो रस्त्याक आपण ते क्लियर करून दी म्हणून हांवें चेअरमॅनाक सांगलें विदीन अ 15 डेजा भितर ती घरां जी रस्त्याक येता थिंगा रस्तो करपा आनी फिशींग जेटी बांदपाचो तो प्रॉब्लेम जाता तो हांव रिक्वेस्ट म्हाज्या मेंबरांक करता आनी तो ओपन करून दिता म्हणून हे आयज पासून चेअरमॅनान करूंक ना आमी जो आतां परमिशन जे खंयचे मेळपा जाय ते चेअरमॅनान चोवपा जाय MPTन चोवपा जाय आमी न्हू ते करून जालें काय ना आमी हिंगा आमच्या मेंबरांक सांगून आमी अंडरस्टँडींग करून आमी ते डायरेक्टली हें करता पूण आयज कित्याक जायना ही फिशींग जेटी कित्याक ना पूण जर फिशींग जेटी तर ना आमकां तर फिशींग जेटी तर मेळना वो आमकां फिशींग जेटी हे आमचें काम हें तर जायना जाल्यार आमी उगी रावपा ना हे पळय तुवें आतां विचारलां न्हू हे पळय आमकां डॅमेज एवरी टायम आनी कंटिन्युअसली आनी आमी बोब मारीत आसता की जे आमकां पळय त्रास जाता हे रिपेरिंगाक कित्याक फर्स्ट ऑफ ऑल कार्पेंटर मेळना सारको रिपेर करपाक आनी हे अचानक येता बोटी आनी सडनली डॅमेज जाता आनी हे चोवपाक आमकोड जायना आनी हो देसपेजूय आमकोड कित्याक पयलीं सुद्दां फिशींगूच सारकें ना आनी हो देसपेज कोत्तलो म्हणल्यार आमकोडे आतां पयलीं भशेन व्हडना कित्याक हो रिपेर करूंकू आमी आतां उरले बोट रिपेर जायना जाल्यार पयलीं सुद्दां कॅप्टन रेडी नाय बोटी चलोवपाक आमचे लेबर येवपाक रेडी ना कितें बोट्स कंडिशन ना पात्रांव तुजी म्हणटाय सो ताका लागून म्हाजी एक रिक्वेस्ट की जात तितले बेगीन आमची जेट्टी रिपेर करून दिवची आनी एक एक्सटेंशन तर आमकां करून दिलें एक व्हडलो उपकार जातलो